नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। भांगर तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन घेतली दखल। तपास करून अहवाल सादर करपाचो दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाचो आदेश। पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक घाले चाळोवन निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिली साक्ष। जमीन रुपांतरणा खातीर आता कायद्यान नवी तरतूद। मंत्रिमंडळाचो निर्णय। वादग्रस्त 16B कलम निमाणे कडेन रद्द। कोमनीदादीत बायलांक दिवचो समान हक्क। सडेतोड नायत कार्यावळीत उक्तायले मत। म्हार्दोळच्या फुलकारांचेर काळ। जायांच्या फुलांच्या मळ्याक परतून एक फावट लागलो उजो। फुलकार समाजाच्या लोकांनी उक्तायली तिडक। आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नवी संद। पर्यटन आणि सरकारी धोरणांचो प्रचार करपाक मेळटलो संदीचो लाव। ESG वतीन येवजण लॉन्च। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दुबयच्यान गोंयांत जावपी भांगर तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन दखल घेतल्या। ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा। गोंयांत जावपी भांगर तस्करीचो संबंध दुबयच्या दाऊद गँगाकडे आसा। तशेंच कर्नाटक भटकळचे 2 तरणाटे तातूंत घुसपाल्यात। दुबयच्यान गोंयांत भांगराची तस्करी करपा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांचो वापर जाता। तांणी तशें करपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांकां जिवे मारपाची धमकी दितात, अशी माहिती गोमंतक टीव्हीन दिल्या। तुम्ही अंडरग्राउंड आसा सगळे? मातशें भिवन रावचें पडटा, कित्याक ते आमकां ते भटकलच्यान ते नबील आनी हुसेन फोन मारतात घरान बी। म्हाज्या बायलेच्या नंबरार बी फोन मारलो। बरें, नबील आणि हुसेन ही 2 नांवां भटकळची म्हटली ती। ते तुमकां त्रास दितात। ते कोण, कशें, कितें, त्यांचो संबंध तुमच्या कडेन कसो येयलो तो आमी मागीर तूं आमकां सगळें सांग। तुका कितें त्रास जाता सध्या? तुका कोण कितें धमकी बी तशें? हुसेन आनी नबील धमकी दिता आमकां। हुसेन आणि नबील हेच धमकी दितात? धमकी दिता कितें म्हणून धमकी दितात? वो बोल के हमको उठाता, घर से उठाता बोल के। घरच्यान उठयता, तुमकां उखलता म्हणून। आणि तुका? ते नबील आणि हुसेनच। नबील आणि हुसेन हय, ते कामासून उकलता म्हणटा, ते धमकी दिता, तुवें आवय बापाक उकलता। तू बरें, तू कामाक खंय आसता? एअरपोर्टार हांव। तू एअरपोर्टार आसता? हय। तू? हांव सद्या कोणाची गाडी चलयता। गाडी चलयता। आणि तू? हांव बार आहे, मैं एयरपोर्ट पे आहे। तू बी एअरपोर्ट पे। सो हे दोग जाण, गणेश आणि साहिल, हे दोग जाण एअरपोर्टार कामार। आणि म्हाका दिसता तुम्ही हांगा येतना तुमच्या वांगडा आनी दोग जाण भुरगे आसले न्हू? ते कितें जाले? ते तुमच्या वांगडा अंडरग्राउंड आहा? तेमी आसलेले, तांकां बी फोन येतालो, तेमी भिवन रावलेले। तर आतां तुमच्या कडेन येता म्हळ्यार तेमी धांवले? धांवले। बरें, नबील आणि हुसेन ही 2 नांवां तुम्ही घेतली, ते दोगूय भटकळचे? भटकलचे। बरं, तुमचो तेंचो कॉन्टॅक्ट कसो जालो आणि कितें जालें एक्झॅक्ट ते आमकां सांग। म्हाका म्हाज्या भावान फोन केलो। कोण, नांव कितें? सचिन। खंय रावता? मांगरान। भाव म्हणजे कोण स्पेसिफीक? कजन भाव, काकाचो चेडो? आतेच चेडो। ओके। तो डेवीड आणि सुदेश म्हाका मेळ्ळो। म्हाका एकटो आपयलो आनी सांगपाक लागलो की अशें काम आसा, तूं यो, डेविडाच्या घरान मिटींग आसा, तूं यो म्हणपाक लागलो। सो सचिनान तुका आपयलो डेविडाच्या घरा? डेविड खंयचो? डेवीड बी थंयचोच, वास्कोचो? वास्कोचो। ते सगळे वास्कोचेच आसा भुरगे। सचिन, डेविड? एमी सचिन, डेवीड आणि सुदेश येयल्ले न्हू म्हाज्या कडेन। डेविडाच्या घरा कडेन मिटींग आहा, मातसो यो म्हणून। मागीर हांव गेलो मिटींगेक। मिटींगेक वयतकच ते नबील हुसेन बसलेले। तेंच्यांनी सांगले, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे बिझनेस करता। म्हणजे डेविडाच्या घरा कोण डेविड, कोण तो हुसेन आणि नबील हे दोगूय जाण आसले? तुमची वाट पळयताले? ओके। सो तुम्ही गेले? सो थंय मागीर कितें जालें? थंय गेतकच तो आमकां सांगपाक लागलो, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे एक बिझनेस करता, काम आहा, तर तुमी बी
तुमी बी इंटरेस्टेड आहा जाल्यार काम करा आमच्या वांगडा म्हणपा लागलो. आमी जाल्यार काम कित्याक काय ना म्हणपा लागलो. 4 दीस थंय दुबय रावपाचें. आमचें कितें कॉस्मेटिक्स आसा ते आमचे कॉस्मेटिक्स हांगा डिलिंग जाता कॉस्मेटिक्साचें म्हणपा लागलो भटकलान. ओके तर आमी तुमकां जे कॉस्मेटिक्स नबील वयर आसतलो, हांव हांगाच रावतलो तुमचे ते वयर म्हणजे नबील वयर आसतलो, दुबय आसतलो दुबय रावतालो, आणि आपूण हुसेन हांगा आसतलो म्हणपा हांगा आसतालो. आतां समज आमी थंय फ्लायटीन थंय गेले न्हू जाल्यार आमकां रिसीव करपाक नबील येतालो. नबील येवन रुमान रावयतालो. मागीर जे सगळे शॉपिंग विपिंगाचे सगळे केले बी खंय दुबय सगळे शॉपिंगाचे सगळे करून जातकच मागीर तो आमकां भितूर आमी ड्युटी फ्री पावले न्हू तेन्ना हेंचो एकटो मनीस येतालो आनी आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो. खंय दुबय एअरपोर्टार. दुबय ड्युटी फ्रीचेर येवन आमकां अशें सिग्नल दितालो हे जाय असो अमके जाग्यार तूं राव आनी आमी रावतकच आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो थंय येवन. ह्या विशयीची सविस्तर मुलाखत तुमकां पळोवपाक मेळटली गोमंतक टीव्हीच्या फेसबूक पेजीचेर आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात. आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाच्यो अडचणी वाडपाक शकता. दोग दुबावितांचे सुटके खातीर बाबुशान पणजे पुलीस स्टेशनात खंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली. तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक चाळोवन घातिल्ल्याचें साक्ष निवृत्त DYSP मोहन नायकान दिलां. मंत्री बाबुशाच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात. पयलीं स्मार्ट सिटीच्या बोवाळा वयल्यान बाबुशाचेर जायत्या जाणांनी टिका केली. हातूनच बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो आनी ताका GMCन भरती करचो पडलो. बाबुशाचेर एंजिओप्लास्टी जाली. सद्याक ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. पूण आतांच पणजे पुलीस स्टेशनाच्या केशीचो जी घडणूक आसली ती वयर येयल्या. ह्या प्रकरणात जी स्पेशल कोर्टा मुखार जी ट्रायल जाली तातूंत आदलो DYSP मोहन नायकान एक साक्ष दिला. हे साक्षीत ताणें म्हटलां की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्यात बाबुशानूच लोकांक प्रवृत्त केले हल्लो करपाक अशी तरेची साक्ष मोहन नायकान दिल्ली आसा. ते भायर ताणें म्हटलें की जे 2 दुबावीत आरोपी आसले तांचे सुटके खातीर मंत्री बाबुशान पुलीस स्टेशनात येवन बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा अशी तरेची साक्ष DYSPन आदल्या DYSPन दिल्ली आसा आनी हाजो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव सुशांत गांवस. जमीन रुपांतराक लागून वादग्रस्त थारिल्ले 16B कलम निमाणे कडेन काडून उडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो. 30 ऑगस्ट 2018 वर्सा हे कलमाचो कायद्यान आस्पाव केल्लो. हे कलम जरी रद्द केल्ले असले तरी जोन बदलाची तरतूद कायद्यान तशीच आसा. या कलमाच्या जाग्यार दुसरे कलम कायद्यान आस्पावन घेतले. कोम्युनिदादी मुखेलपणान 3 प्रकारच्यो आसात. पयली गांवकारी, दुसरी शेअर होल्डर आनी तिसरी गांवकारी आनी शेअर होल्डर. कोम्युनिदादीत बायलां भागधारक आसात तर गांवकारी पद्दतीत दादल्यांक अधिकार आसात. जर एखाद्या गांवकाराक चली असले जाल्यार ताजें कितें? ते खातीर कोम्युनिदादीत बायलांक समान हक्क मेळप गरजेचें आशिल्ल्याचें विजिलिया डिसा हांणी गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत उलयतना सांगले. वेळार जेन्ना कोम्युनिदाद ग्रामसंस्था आनी टेम्पलाचे जेन्ना नेम तयार केल्ले इट मस्ट बी द सेम. ताचेर अभ्यास आनी चर्चा जावपाक जावपाची जाय. गरज आसा. आतां पयले सुवातेर कोमदादी ज्यो आसा त्यो 3 भासाच्यो आसा. एके भाशेचे कोमदादेन फक्त गांवकार असतात. दुसरे भाशेचे तो फक्त शेअर होल्डर असता. आनी तिसरी जी आसा ती हायब्रीड गांवकार आनी शेअर होल्डर दोनूय. बायलो शेअर होल्डर आसात आनी तातूंतल्यान त्यो आतां थोड्यो आमच्यो बायलो मॅनेजींग कमिटीचेर पावल्यात. त्यो तांकां एज शेअर होल्डर्स म्हूण तांकां मॅनेजींग कमिटीचेर पावयला. आतां प्रॉब्लम आसा तो गांवकारीचे. जी लिनिएज आसा ती फक्त चल्याक आसा, चलयेक ना. म्हणटच जशें समज एका दादल्याक गांवकाराक फक्त चलयो आसा मागीर फुडें गांवकारी कशी वतली? मेन पॉयंट हो. ओके, आमी ते शेअर होल्डर ताचे उलयना, आमी हक्काचे उलयता. मार्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळ्याक परतून एक फावट उजो लागलो. फाटल्या वर्सा अशीच एक घडणूक घडिल्ली. मार्दोळच्या फुलकार समाजांनी कश्ट करून वाडिल्ली झाडाचें पीक नश्ट जायत चल्लां. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान बेगोबेग ह्या घडणुकेचेर कारवाय करची अशी मागणी फुलकार समाजाच्या लोकांनी केली.
सोशल मीडियाचेर भरपूर फॉलोअर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायली. हे येवजणे खाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक पर्यटन तशेंच सरकारी धोरणांचो प्रसार करपाची संद मेळटली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं म्हायती दिली. इन्फ्लुएन्सर्सांक आतां सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो. ही येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या. गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन एकाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट दितले. सरकाराक तांचें काम आवडलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदां आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी ए, बी, सी अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी. आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव. ओके, त्या खातीर वेगवेगळ्यो सिलेक्शन जे आहा पळय, सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली आनी ताज्या उपरांत 1 वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट हो इनिशियली तांच्या बरोबर ते सायन करतले. पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली. एकेच न्ही, तर तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. तेजें आमी पयलीं फक्त एकच खातीर केला की ऑनबोर्ड घेवन स्क्रुटनी करून तांकां बाकीचें सगळें करपा खातीर ताचो खूब मोठो उपयोग आमकां जातलो. त्या ती इंडिविज्युअल सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा पळय न्हू, दे मे अप्लाय. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नव्या येवजणेचो लाव घेवपाक 3 सप्तक आसात. 14 फेब्रुवारी मेरेन esg.co.in हे वेबसायटीचेर अर्ज करूं येता. गोंयकारांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगलें. तशेंच ह्या येवजणेंत 4 गट आसतले अशेंय डिलायला लोबोन स्पश्ट केलें. 3 weeks सुमार आहा आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक येवचे आनी हांगा esg.co.in ह्या वेबसायटीर वयचे, सगळे तुमचे डिटेल्स आहा ते अपलोड करचे. पयले म्हणटा तो गोंयकार आसूंक जाय, 15 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट, मागीर 18 वर्साचो अभाव आसूंक जाय, धाकटे भुरगे आसूंक फावना. एनीवन हू इज 18 years एंड अबाव. द एप्लिकंट शॅड हॅव
public social media account, not private. This is one of this public social media account, and it should be in their individual name. It should not be in the name of a company or some group. मागीर कॅटेगरी केल्यात आमी, कॅटेगरी A, कॅटेगरी B, कॅटेगरी C आणि कॅटेगरी D ऑफ दीस सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स. कॅटेगरी A कितें 1 लाख आणि अबाव फॉलोवर्स और सबस्क्रायबर्स आहा ते. कॅटेगरी B इज बिटवीन 50,000 to 99,999. Below 1 lakh. Yeah, below 1 lakh and Between 50,000. Category C is 25,000 to 49,999. तो कॅटेगरी C पडटलो आणि कॅटेगरी D इज 10,000 to 24,999. हे 4 ग्रुप्स केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगावच्या कांय चिकन दुकानदारांनी एक संघटना स्थापन केल्या. आमकां विश्वासात घेनासतना तांणी ही संघटना घडयल्या. संघटनेत घेवपा खातीर ते आमचे कडेन 14,500 मागताले, पूण जेन्ना आमी RTI घाली तेन्ना तांणी पयशे उणे केल्ल्याचे चिकन दुकानदार रॉय सांगता. रॉयाच्या कोतान चिकन संघटना हे गुड्डुले साव जावन आसा. एसोसिएशन घडलो. एसोसिएशनात 15 जाण मेंबर आहा. हाजो प्रेसिडेंट आसा प्रिस्को सिक्वेरामू आणि वायस प्रेसिडेंट आसा हो शाहरुख मंसुरीमू. सो हेंच्यांनी बाय फोर्सफुली एक एसोसिएशन घडलो. आमकां कोणाकूय कॉन्फिडन्सान घेवना आणि आमकां हातूंत एसोसिएशन नाकाय बी, कित्याक आमकां ते बेनिफिट्स कांय खबर ना. ते आमकां 10,500 14,500 डिमांड करताले. पूण जेन्ना आमी तेंचे RTI घातले, तेंचे डॉक्युमेंट भायर काडपाक, तेन्ना तांकां कळून येयलें आमी RTI घातली. तेमी भियोन बेगीन तेमी जेन्ना CMA वांगडा वो सुभाष फळदेसाय वांगडा तेमी फोटो घातलेले ते आनी ती मॅसेज तेमी डिलीट केली. पूण तेंची ऑडियो रिकॉर्डिंग आमचे कडेन आहा आनी तेजी मॅसेजी आमचे कडेन आहा. तुमी डिलीट कित्याक केली? तितून कितें ते भानगडी आहा. आतां ते म्हणटा 4,500 दिन भितर येयात. पूण 4,500 दिन भितर येयल्या पासून तांचो आर्टिकल सांगता, RTI आर्टिकल सांगता की तेंच्यांनी आमकां केन्ना भायर मारपाक जाता. आतां हितून व्हड कितें एसोसिएशन करून. सो आमकां हें एसोसिएशन करपाचें ना. आमकां हें गोंयांत एसोसिएशन नाका. आमी रेडी ना. हें तेमी सांगलां ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकिपर्स एसोसिएशन अशें तांच्यान नांव दिलां. पूण जे कमिटीन आसा ते सगळे मडगांवचे, प्रिस्को जावं मॅक्रॉय जावं मेलरॉय जावं मागीर ते मुस्लिम्स कोण आहा ते सगळे जे कोण आहा ते खूब जाणां ते 15 जाणां ते सगळे मडगांव दुकान चलयता. ना आमच्यानी ही कमिटी इलेक्ट करूं ना. आमकां तेमी सांगूंकच ना, एक मिटिंगूय घेवंक ना, इन्फॉर्मेशन कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी भितरले हो 15 जाणांचो पंगड घडयलो आनी एसोसिएशन कडेन हाडलें. हें रॉंग न्हू. आमकां मिटिंगेक आपय, आमचे कडेन विचारा, इलेक्शन करा, आमी निवडून येता प्रेसिडेंट कोण तो. दिवचलच्या बाजारात पाकीटमारांचो वावर वाडला. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा सांजे एके बायलेची हातोहात पयशांची पर्स फारोवपाची घडणूक घडली. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन दिवचले पाकीट मारांनी आपल्यो कारवायो सुरू केल्यात. सप्तकी बाजाराच्या दिसा तर गर्दीचो फायदो घेवन पाकिटां मारपाचो प्रकार वाडला. नार्वेची किशोरी नार्वेकर ही बायल बुधवारा सांजे बाजारांतल्यान एक भुसारी दुकाना कडेन सामान घेताना ही चोरी जाली. चोरांनी पिशेंतली पर्स फारयली. तातूंत 7,000 परस चड रुपया आशिल्ले अशी माहिती किशोरी नार्वेकर हिणें दिली. घेताले मातशें बॅग दवरलेलें आहे. हातीन म्हाज्या फोनान चावी म्हाजी पर्सीन आसा कळ्ळा. आनी ते तेन्ना कोणें भितरले काडून पर्स येयली. कितले आसले पयशे आसतले 7,000. बाजारान कितेंच घेवंक ना. अजून कितें घेतलं सांगला न्हू ताका सामान येना घेतले खंयचे दुकानदाराक सामान सांगलेलें. हो तूं खंयसरली? तूं वळखना म्हाका? वळखता गे हांव म्हणजे किशोरी नार्वेकर. मग आता कितें करतले तर? कपाल करतले आता तुका पोलिसे कडेन कितें सांगपाक दिसता? म्हाका आतां येळ तरी आसा सांगपाक कितें. तुकाराम सांता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा शारांची उदरगत अर्थीक शार म्हणून जावची आणि बाजारपेठांत लेगीत व्हडा प्रमाणात वाड जावची म्हणून सहकार्य करतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत सांगलें. तशेंच बोडगेश्वर जात्रेची समेस्त गोंयकारांक परबी दिली. ह्या वेळार राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानावडे, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. बोडगेश्वराच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक गोंयकारांक समेस्त गोंयकारांक खूब शुभेच्छा. आज ह्यो बोडगेश्वराच्या जात्रेक पवित्र आशिर्वाद घेवपाक हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तानावडे, आमचे म्हापशेचे आमदार जोशुआ, त्याच बरोबर बोडगेश्वर देवस्थानची पुराय समिती हाच्या बरोबर
देवाचो आशिर्वाद तेंचो दर वर्सा बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक येवपाचो योग देव धाडून दिता. परत एकदा एक मोठ्या व्हडा उत्साहात म्हापशांत बोडगेश्वराची जात्रा दर वर्सा प्रमाणे जाता. हे पळोवन खूब आनंद जाता. बोडगेश्वर देवा कडेन मागता की आनिकूय बी म्हापशाचो आतां आमी ट्रेड सेलाच्या बरोबर मिटींग घेताले जाल्यार म्हापशा शहराचो विकास आनिकूय आर्थीक शहर म्हणून मोठ्या प्रमाणात जावचें. आर्थीक बाजारपेठ म्हापशेची खूब मोठ्या प्रमाणात वाडची. हाच्या खातीर इन फ्युचर म्हापसा खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय ते सरकाराच्या वतीन ताका पुराय सहकार्य म्हापशाकारांक आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक सातत्यान दितलें. हांव परत एकदां देव बोडगेश्वराच्यो जात्रेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. सत्तरी म्हालांतल्या सावर्शे वाठारांत उक्ते आशिल्ले उदकाच्या चेंबरात बैल पडलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून बैलाक जीवदान दिलें. कांय म्हयन्या पयलीं हे चेंबरांनी धाकटी भुरगीं आनी जाणटी बायल पडपाची घडणूक घडिल्ली. देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उदकाच्या चेंबराचेर लादयो घालपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. टाकयेन बैल जावं भुरगीं पडटा केन्नाय अशी आनी आमी अशी चलत भुरगीं खेळटा भितर पाणयेंत पडटा ते जबाबदारी कोण घेतालो तेका फातरी घालूंक जाय. हांगासर ओपनच आसता. हांगा ओपनच आसता. हें तुमची भुरगीं बारीक आसा आनी 2-3 वर्सां जालीं सांगलें ते घालता म्हणून फातरी म्हण घालूंक ना. आमकां सांगलें थंय चेंबर आसा हांगा चेंबर आसा ह्या चेंबराक घालता म्हणून सांगलें. सगळे ओपनच आसा. सगळे ओपन आसा. तुम्ही कितें उपाय योजना केली म्हणजे कोणाक सांगले बी? ना ते हांकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर येयल्ले पळय ते करपाक तांकां सांगलेलें. तेंच्यांनी कितें करूंक ना. उदक सोडलेलें आहा पायप लायनीन WRD ते जायते बागायतीन सोडलेले ते जायते फावट ते चेंबर आहा ते ओपन आसा आनी जायते फावट हांगा गोरवां किंवा भुरगीं धांवतना पडटा भितर आणि खूप असे केसीस जाल्ले आहा. त्यांना तेंच्यांनी एक्शन घेवन चेंबरांचेर कवर करपाचें आणि पायपलायन पॅक करपाची हे घालून अशी आमी कंप्लेंट जायते फावटी दिल्या पण अजून एक्शन घेवंक ना. तेन्ना तेचेर एक्शन घेवपाची कित्याक तर भुरग्यांचो आनी जनावरांचो प्रश्न आसा. आमकां हांगा टाकी आमकां पायप वयल्यान घालूंक जाय. भुरगीं पडटा गोरवां पडटा मागीर ते कोणी जाणटी पडलेले आमी तांकां ओडून काडूंक जावची ना. ते कितें जालें त्या टाकयेक? ते टाकये खोल आहा न्हू ते टाकये फातरी मोडल्यो. पयलीं आसलेली फातऱ्यो आसले म्हण त्यो फातरी घालूंकच ना तांकां. आमी सद्या सावर्शे सत्तरी हांगासर आसा आणि आमकां खबर आसा की जेन्ना उदकाची जेन्ना टाकयो ओपन आसता तेन्ना खुबशे अपघात जाता आणि हांगासर तशेंच जालेलें आसा. हांगासर WRDचे 2 चेंबर आसा आणि आमी पळोवंक शकता की जो चेंबर आसा तो कितलो खोल आसा. ह्या हांगासर 2 चेंबर आसा. WRDन आतां सद्या जानेवारीच्यान उदक चालू केलां आणि जे बागायतीन सोडटा ह्या चेंबरा खातीर खुबशे अपघात जालेले आसा. हे दोन्ही चेंबर ओपन आसा आणि ताका धाकणे अशें म्हणजे वयर अशें कवर अशें कितेंच ना आणि ताका लागून इल्ले दिसा हांगा अपघात जाता. काल हांगासर सकाळी बैल पडलो आणि त्याच्या पयलीं हांगासर खुबशे गायी म्हशी आणि बैल सुद्दां पडलेले आसा. एक म्हातारी सुद्दां पडली म्हणटा. भुरगे सुद्दां पडलेले आसा. ह्या संबंधी जे स्थानीक पंच सदस्य आसा त्यांनी सुद्दां पंचायतीन सुद्दां हेजे कळयल्लें आसा. WRDक सुद्दां तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिल्लें आसा. ताका लागून संबंधीत खात्यान बेगींतल्या बेगीन हेजो सुटावो करून उपाय योजना करपाची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलेली आसा. सावर्शाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पाचे उक्तावण करतले. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतले. ह्या तांच्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण तसेच मडगांवां जाहीर सभेचे आयोजन केलां. PM विजिटाच्या वेळार आमी टोटल ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट. एक पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही NITचें इनॉग्रेशन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी कुंकळे 1 नंबर. दुसरे सेकंड प्रोजेक्ट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स जो दोनापावल हांगासर आसा ताजें इनॉग्रेशन. थर्ड प्रोजेक्ट इज एन नेवी कॉलेज कमांडंट नेवी कॉलेज एट बेतीम हे आसा तिजें इनॉग्रेशन. फोर्थ प्रोजेक्ट इज एन फावंडेशन स्टोन फॉर द रोपवे
एटा रईस मागूस फोर्ट ताज्या वयल्यान जो रोपवे आमी करता PPPचेर तो 4थो प्रोजेक्ट. 5वो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो इनॉग्रेशन ऑफ सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचड्यार ताचें इनॉग्रेशन. सो हो प्रोजेक्ट इज आमचो 100 MLD सेटिंग ऑफ द प्लांट एट साळावली धरण ताजो फावंडेशन स्टोन. आनी 7th प्रोजेक्ट इज 3D building at Pato Plaza. Right, you are reminded. 3D building foundation stone at Pato Plaza. 3D building is a new concept. That is, आमी ती building नवीन building बांधता, which is in 3D. That new concept had come. तेतूंतल्यान तिचो फावंडेशन स्टोन घालता. PPP चेर. आनी बाकीचे वेरियस PM बेनिफिशरीज जितके आहा पळय न्ही, वेरियस डिपार्टमेंटाचे त्या PM बेनिफिशरीज थंयसर तेंचे फेलिसिटेशन्स ते जातले. मोदींच्या दौऱ्यात या प्रकल्पाचे जातले उक्तावण. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कुंकळ्ळी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट दोनापावला, कमांडर नेव्ही कॉलेज बेती, रोपवेचो बुनियादी फातर रेश मागुश, कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण कुडचडे, 100 MLD प्लांट सेटिंग साळावली, 3D बिल्डिंग पायाभरणी पाटो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे